आमचे ते हे ॲप करता मोपा चलता त्यांचे गोवा ॲप पूण आमी गोवा ॲपाक जॉईन जावचे ना कित्याक आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे आता सिस्टमॅटीक चलता पॉयंट टू पॉयंट चलता आमचे हॉटेला कडेन क्यू सिस्टम चलता सगळ्यांचे बरे चलता गाडये पयलीं चलता आनी तशेंच चलता आमकां तशेंच जाय आमी ॲप कॅब एग्रिगेटर जावं कितें कसल्या ॲपाक आमी जॉईन जावचे ना कित्याक नाका म्हणटा तुमचे आमकां नाका न्हू आमचे गोवा आमचे भावा भितर झगडी जातली न्हू काल पयलीं आतां हेजो इशू जाला तो आमच्या मोर्चे आमी गोवा माणसांक लागून हांवें हे केले ते आमच्या जितान सांगलेले जीत आडवडकरान सांगलेले इलेक्शना पयलीं कितें गोवा मायन्स आमी पुला पडटली शुगरच्या कशी दिवंक दिवचो ना आनी तेणी आमकां फटींगपणां केली हांवें स्टेटमेंट दिलो गोवा माणसांक लागून आनी तेणी म्हाका कार्यकर्त्यांक धाडले आनी म्हाका मारलो कोणे मारलो तेंच्यांनी कार्यकर्त्यांनी जिताचे कार्यकर्ते दोग जाण येयले आनी म्हाका तेंच्यांनी मारलो तो फुटेज काढली व्हिडिओ दाखयलो सगळे मिडिया थ्रू दाखयले तरी ताका तेंचेर एक्शन घेवना पुलिसांक दबाव दिल्या पुलीस स्टेशन कितें करता पेडण्याचे पुलीस कितें करता अशें जर आमकां कार्यकर्त्यांक मारले कार्यकर्त्यांनी येवन मारले जाल्यार हे आमदार आमकां कित्याक जाय आयची जी मिटींग जाल्या पळय आतां टुरिझम मिनिस्टर कितें म्हणटा हे गोंयकारां खातीर तुमच्या खातीर तुमकां फोर्स करचे ना पूण ते म्हणटा की तुमी जॉईन जाल्यार बरें जातलें तुमचें पूण आमचे भितर कोण जॉईन जावचे ना आमचे सिस्टमॅटीक चलता न्हू सरान सांगले ते आमकां आमी आयकले सगल्यांनी पूण आमी ताका एग्री ना कोण म्हाका तर दिसता लास्ट 5 years असोसिएशन जाता दीस द फर्स्ट मिटींग ही पयली मिटींग जी आसा की इंडियन आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान आपयल्या आनी आमचे कडेन चर्चा केल्या 5 वर्सांनी 5 वर्सांनी पयलीं खंयच्या मिनिस्टरान आफोवंक ना हो टुरिझम मिनिस्टर पयलो मिनिस्टर असो आसा की तेणें आपयले तरी बट केन्ना आपयले आफ्टर तो तेणी सगळो मॉडल रेडी केला आनी सांगपाक आपयला की तुमी जॉईन जा बट आमचो बेज कसो आसा आमकां जर जॉईन जावपाक आशिल्ले जाल्यार आमी थंय 15 दीस आझाद मैदानार रावपाक नाशिल्ले कळटा आयज आमी सांगता जर ट्युरिझमाक एपाक जॉईन जाता तो आमचो एप म्हणटा हो आमचो एप जावन आमच्या मदींच झगडी जातली कित्याक हांव समज थंय गेलो हांव ते पयलीं पासून हे आसात बट आय एप्रिशिएट हांव रोहन खंवटे सराचे थँक्यू म्हणटा ताका कित्याक एटलिस्ट तेणी आपयलें आनी आमकां मेसेज केली कन्वे केली की अशें अशें आसा म्हणून हेच्या पयलीं हें जावंक नाशिल्लें आमी सदांच सांगता की गव्हर्मेंट आमकां कितेंच कॉन्फिडन्सान घेवना बट ह्याय गजाली आमकां कॉन्फिडन्सान अशें घेवंक ना बट तेणी रेडी करून आमकां दाखयलें बट वी आर ऑपोजिंग द एप बिफोर ऑल्सो अँड नाव ऑल्सो बिकॉज गोवा मायल्स प्रॅक्टीस केले ते खंय आतां तेंचे तुवें क्वेश्चन विचारलो ताका तेंचे तेच आतां फाटी व्हरता ह्या एपाक जर आमी जॉईन जाल्यार एप कशें चलतलें 160 ऑपरेट टॅक्सी आमी ताका एकूय सिस्टम सांगलें जे आमी पयलीं सांगलेली की तुमी एक खंयचे सर्टन प्लेसीस जावं बिचार म्हण हॉटेला भायर म्हण वॉट एवर द प्लेसीस खंयच्याय प्लेसीस तुमी एक तुमचे हे लाया की ही रेट हांगा वचपाक ही रेट थंय वचपाक आनी गव्हर्मेंटाचो सगळो हेल्पलायन नंबर दिया म्हणून की जर तो टॅक्सीकार त्या रेटी वयर चार्ज करता जाल्यार हेल्पलायनीक कॉल करून इमिजिएटली तेचे परमीट कॅन्सल करपाक कित्याक हांवूय ताका साथ दितलो जी तेणी जर एक्स्ट्रा रेट मारली जर 500 रुपया जागा 1000 रुपया घेतलो जाल्यार हांवूय गव्हर्मेंटाक साथ दिवपाक रेडी आहा तेचे परमीट कॅन्सल करपाक ते बीन कशें आयदर मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 मागीर कितें आसता नायट चार्जीस आसा ते 100 रुपया वॉट एवर इट इज 100 रुपया 200 रुपया वाचता 35%. सो जस्ट बिकॉज आमी ताका तें सांगलें ही प्रॅक्टीस करून तुमी पळयात अशें घालून जशें तुमी आमकां सांगता की प्रॅक्टीस करून पळयात आमी प्रॅक्टीस करपा खातीर तुमी ही पयली प्रॅक्टीस करून पळयात ही प्रॅक्टीस सक्सेस जाली एप आनी कित्याक ते बी विचारले एप जो तुमकां हाडपाकूच जाय आशिल्ले मिटर कित्याक घातलो आतां मिटर जो घातला पळय तेजे पयशे लोकांक मेळूंक ना मिटर घातलो मिटर घालून परत एप कसले लॉजीक हे लॉजीक कसले हे आमी विचार तो ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटा हो कॉन्सेप्ट आसा पळय आपल्याकूय खबर आसा कितें जाला कितें ना ते बट हेजेरूय येवया बट केन्ना येतले सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रोहन खंवटे कडेन तुमी ही एक प्रॅक्टीस करात जशें हांवें सांगलें तशें जे नंबर्स हेल्पलायन ज्यो रेटीज घालात बिचार एवरी बिचार प्रॅक्टीस करात जर सक्सेस जाता तितून हांव 100% सक्सेस जातलें जाता जाल्यार तो एप बीप गरज ना कित्याक आमचे जो स्मूथ चलता धंदो तो स्मूथूच चलपाक जाय अशें म्हाका दिसता गोवा टॅक्सी एप रेडी केला पळय तेचेर डिस्कशनाक आमकां आपयलें म्हणजे ऑलरेडी रेडी केला गव्हर्मेंटान आनी तेचेर आमचे कितें व्ह्यूज आहा पळय ते उलोवपाक आपयल्ले म्हणून आमी टोटल आमी कित्याक तितून वचपाक म्हणजे आमी मुद्दम आडकाठी हाडूंक सोदिना कितें जर बरी गोश्ट आसली न्हू जाल्यार ताका सपोर्ट करया पूण हांगासर आमी आमचे कितें पळय प्रॉब्लम्स आहा पळय ते सगळे दाखयल्ले आहा आनी आतां सद्या एक्झिस्टींग पळय गोवा मायल्स एप आहा आनी बाकीचे पळय जे एप आहा म्हणजे तेंचो सद्या चलता मोपा ती कितें परिस्थिती आहा पळय ती सुद्दां मिनिस्टराक आमी दाखोवन दिल्ली आहा सगळी आनी जे आमचे कितें पळय विशय आहा पळय ते सगळे डिटेलान आमी तेंचे कडेन मांडलेले आहा म्हणजे आमचे ताका टोटल ऑब्जेक्शन आहा आनी आमी जॉईन जावचे ना हे ताका आमी सांगलेले आसा आसपाक जावल्लो सगळे कितें आसा पळय विशय पळय जे आहा न्हू हे इंटर कनेक्टेड आहा सगळे विशय कितें
म्हणटकूच तेन्ना एपाचेर जर डिस्कशन जाता जाल्यार इवन सीएम सुद्दां आसपाक जाय. कित्याक आतां आमी तांकां कितें सांगलें, तो म्हणटा कितें, ज्या टॅक्सी एपांतल्यान वेलफेअर फंड खंय जमा जातलो, त्या वेलफेअर फंडांतल्यान जर तो आमकां आतां एट्रॅक्ट करता, की म्हणजे आश्वासन एट्रॅक्ट करता एपा कडेन की भुरग्यांक स्किमी दितले आनी कोणाक टॅक्सी कार जाणटो जालो ताका स्किमी दितले. तेका आमी उत्तर दिताना सांगलां की ऑलरेडी टॅक्सी ओल्ड रिप्लेसमेंट टॅक्सी नवी घालपाक लागून, म्हणजे ओल्ड जाल्या ती टॅक्सी नवी घालपाक 25% सबसिडी मेळटा किंवा 4 लाख मेळटा. ती पयली चालू करा, मागीर 15,000 इन्शुरन्स मेळटा टॅक्सीकारांक, ती स्कीम पयशे ना म्हणून कोण पडल्या, आनी मिटराचे 11,500 रुपया ते अजून कोणाक दिवंक ना. म्हणजे ह्यो ज्यो स्किमी पळय आसा पळय त्यो स्किमी पयली चालू करा, तितून आमचे खूप प्रमाणे वेलफेअर जावपाक शकता. हे आमी तांकां सगळें सांगलेलें आहा. आता थोड्या दिसांनी ते म्हणटा टॅक्सी ॲप, गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करतलो. सो विल यू सपोर्ट ओपोज? आता म्हणटा ओपोज ना, आमी ओपोज केला. आनी पळय कितें आसा, ते शेवटी जॉईन जाल्यार ते चलतले. आतां गोवा मायल्सा कडेन काही गोष्टी कित्याक आहा, तुमकां हेच्या पयलीं सुद्दां सांगला, गोवा मायल्सान व्हडलें षडयंत्र केल्लें त्या वेळाचेर. कितें, निखिल देसाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी जीटीडीसीचो MD आसतना तेणी त्या वेळाचेर दोनूय पदांचो फायदो वापरून बॅचूच काडून उडयल्लो. आनी जे भायले पळय लोक आहा पळय तेंच्यांनी थंय जवळ जवळ 250 लोकांनी त्या वेळाचेर तांकां गाडयो रजिस्टर केल्यो बॅच नासतना, विदावट बॅच. हे आमी लोक आयुक्ता मुखार सगळे मांडलेले आसा. म्हणटकूच तेका लागून त्या वेळाचेर तांकां संदी मेवळी. आतां त्यो 200-250 गाडयो घेवन ते थंयसर फोर्स दाखयता आपलो, की आपले कडेन हे आहा ते आहा असो फोर्स दाखयता. पूण हांगासर ते पुनरावृत्ती परत जावची ना. कित्याक आतां टॅक्सी ॲप पळय हाडटा, इवन आमी ताका ते सुद्दां सांगला. आतां तो म्हणटा कितें, सोयची गाडी मोपाचेर आहा, पूण ताका आनी तेच सांगला ब्लू टॅक्सी सर जवळ जवळ 150 गाडयो एअरपोर्टार आसा टॅक्सी ॲपा कडेन, ना न्हू गोवा टॅक्सी ॲपा कडेन. म्हणून कितें, त्यो फाल्यां जर तेंच्यो ब्लू टॅक्सी येयल्यो पेडणेकाराच्यो, सगळ्यो गाडयो थंयच्यान मायनस जातल्यो. सगळें सांगलां ताका. तेणी डिस्कस केला. तेका आमी पयलींच सांगलें की हो मॉडेल आमच्या गोंयांत कोणाकूच फिजिबल ना. कित्याक हो इंडिपेंडंट एक बॉडी ऑफ फार्म, तेणी हो मॉडेल डिझायन करप आनी तेणी स्वताच्यो गाडयो घेवन येवप. हे हांगासर कितें करता, हो मॉडेल यूज करता आनी सगळ्यांक हाडून घुसयता आनी झगडी लावपाची कामां करता. हो सक्सेसफूल ना. तेणी खूब आमकां डिस्कशन केलें. आमी सांगलें हेका आमी जॉईन जावचें ना. आनी ताका तो एक ऑप्शन आमी दिला. कितें म्हणून, जर एक्सपेरिमेंट करपाचो आहा जाल्यार टॅक्सीवाले सगळे जाम जाल्लेले आहा सध्या कोविडाच्या. लोनां बिना सगळी आउटस्टँडींग जाल्ली आसा आनी धंद्यानूय टिकपाची व्हडलीशी हें ना, सध्या सगळे जाम जाले. तांकां आमी कितें सांगलां, जर सरकारचो आग्रह आहा तर सरकारचो, जाल्यार तुमी तो जो पळय ॲप काडटा पळय ताका तुमी 500 टॅक्सी हाडा आनी त्या टॅक्सीचेर एक्सपेरिमेंट करा. आनी 1 वर्सान जर आमकां दिसता ते फायद्यान चलता सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो टॅक्सी, जाल्यार मागीर विचार करुया. तर आमी सराक एकूच विचारलें की आमचे नोटिफायड स्टँड आसा आनी आमकां परमीट कंडिशन आहा की त्याच जाग्यार रावन तुमी भाडें मारप. तर आमी सराक विचारलें की आमी कितें करप, हो ॲप येयलो जाल्यार आमी कितें करप. सर म्हणलें तुमचें परमीट कंडिशन चेंज करून दिवया. आमी आमकां नाका, आमकां आसा तशेंच चलोवंक जाय. कित्याक हे आदी पोर्तुगीज टायमा वयल्यान परमीट कंडिशन चल्लेलें आसा तेंच चलोवंक जाय. आमकां आनी नवे कंडिशन नाका. आमी थंयसरूच रावन भाडी मारतले आनी अजून मेरेन आमचें बरें चलता. मात आमी टुरिझम मिनिस्टर एप्रिशिएट करता की चेतनान सांगलें की 5 वर्सांनी पयली मिटींग की आमकां आपयल्या. जाल्यार सदींच म्हणटाले आमी सगळे टॅक्सीकारांक घेवन उलयतले आयज मेरेन उलोवंक ना. मात एकूच मातशें वायट दिसता की हितून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसूंक जाय, इवन सीएम सुद्दां आसूंक जाय हे मिटींगेक. जाल्यार ताका कळटलें आनी बाबा कशे त्रास जाता ते आमकां. खातीर आमी जाल्यार येलो ब्लॅक वी आर टोटल अगेन्स्ट हे ॲपा खातीर. कित्याक फाल्यां आमच्याच भावां कडेन आमकां रेल्वे स्टेशनार, एअरपोर्टार, बस स्टँडार झगडी करची पडटली. कित्याक हे येतले ते ॲपाच्यो गाडयो घेवन आनी आमच्यो गाडयो ते स्टँडार फी भरून आमी रेल्वे स्टेशनार फी भरता, पार्किंग फी, इवन बस स्टँडार पार्किंग फी भरता. ही फी भरून हे येवन भाडी मारतले. आमी कितें करपाचें उबें रावन. खातीर आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला, सर आतां चलता तशेंच चलोनी. आतां कोणाकूच प्रॉब्लेम ना, इवन टुरिस्टांक ना, गव्हर्मेंटाक कोणाक त्रास ना की बाबा कस्टमर रातचो थंय उरलो टॅक्सी ना म्हणून. सगळ्यांक सुशेगाद आमी पळयता. अशेंच चलोनी म्हणून तितलें आमी जे पळय सर टुरिझम मिनिस्टर जे ॲप बेस्ड टॅक्सी जे कॉन्सेप्ट घेवन येयला ताका आमी ओपोज करता टोटली. कित्याक तो फिजिबल ना. आनी तेकाच लागून आयज तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हेच्या फुडें जी ॲप बेस्ड टॅक्सी जी गोंयांत चलपाक शकना आनी ताका आमी ओपोज करतले. कित्याक तो नीज गोंयकाराचो धंदो आहा पळय टॅक्सीचो तो उद्ध्वस्त जातलो. आनी आतां हेंचें कितें जालां, मिनिस्टरांचें सरकारान आमच्या पोर्टफोलियो घेता आनी तेंचे अंडर कितें बिझनस येता ते टेक ओवर करूंक सोदतात. कळ्ळें तुका. टुरिझम मिनिस्टरान जायत जाला टॅक्सी बिझनस, वॉटर स्पोर्ट्स, शेक तो आपल्या अंडर घेवन कोण एग्रिगेटर, कॉर्पोरेट लॉबी दिवंक सोदता. तेजें षडयंत्र चालू. बट तेका आमी केन्नाच दिवंक दिवचे ना. कित्याक हो नीज गोंयकाराचो धंदो, जे नीज गोंयकाराच्या हातीन उरल्या ते नीज गोंयकाराच्या हातीन उरोवंक जाय. तेका लागून आमची फायट
फुडें पासून चलतली कित्याक तो एप हाडला आनी एपाक जॉयन जा म्हणटा हेची मलाय सांगूंक सोदता ट्युरिझम मिनिस्टर बेसिकली. सो आमी कोणूच जावचे ना, कोणूच एपाक जॉयन जावचे ना. इवन तो जर फुडें जे आनी कसले मॉडल शेक्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स आनी कसले एक्टिविटी आहा ते आपल्या अंडर घेवन चलोवंक सोदता आनी तेका आमी ओपोज करतले. कित्याक आमी स्टेक होल्डर, वी आर द स्टेक होल्डर, वी आर द प्रोमोटर ऑफ दीस बिझनेस. आमी टुरिझम जे 60-70 जे गोंयान स्टार्ट जाला ते आमी वयर काडला आनी हो काडून ते आतां एग्रिगेटर्स आनी कॉर्पोरेट लॉबी कॉर्पोरेटायझेशन करूंक सोदता. आपल्या स्वार्थाक लागून हे केन्नाच आमी सक्सेस जावंक दिवचे ना. देव बरें. आतां मिनिस्टरान म्हटलं पळय ऍप हाडटलो म्हणून जॉईन जाता जाल्यार जावं ना जायना दॅट इज युअर विश म्हणून. आमी तुमचे वीश म्हणटा. आमी कोण नीज गोंयकार टॅक्सीकार जे आहा ते खंयचेच टॅक्सी एपाक जॉयन जावंक ना आनी हेच्या फुडें सांगचे ना. तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाडलो तेका तेंचे कोण भुमिपुत्र आहले तांकां जॉयन करून ट्राय केल्ली ते सक्सेस जावंक ना. तेका जरी दिसता टुरिझम मिनिस्टर तेणी आपले भुमिपुत्राक हाडपाचे आनी गोवा टॅक्सी एप ऑन करपाचो. कित्याक हे सगळे धंद्यांचेर हेंचे कितें पोर्टफोलिओ घेतात. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आपलो पोर्टफोलिओ घेता आनी आपल्या अंडर कितें बिझनेस आहा ते टेक ओव्हर करूंक सोदता. टुरिझम मिनिस्टर आपल्या अंडर कितें घेता पळय ते टेक ओव्हर करूंक सोदतात. सगळे मला खबर हे जालें सरकारूच तुमकां खबर आसलो. वी ऑलरेडी एक्सेप्टेड टेक्नॉलॉजी. आमी अजून आमच्या टॅक्सीकार जी टेक्नॉलॉजी फिजिबल आहा लायक गुगल एड, व्हॉट्सअप, फेसबुक आमी आमचे मार्केटिंग करून तसो बिझनेस करता. जी फिजिबल आहा पळय ती जी गोष्ट फिजिबल ना ती कशी आमी एडॅप्ट करतले. सिंपल न्हू. हे टेक्नॉलॉजीच्या नांवान हो बिझनेस काडून एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन आपल्या स्वार्थाक लागून दिवपाचें षडयंत्र इतकें.